नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत IITक बेगीनूच कायमची सुवात दितले हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची म्हायती. फोंड्यां गोंय IITचो 6वो दिक्षांत सुवाळो उमेदीर. कुंकळे पालिका सभाघराची जाल्या अवतिकाय देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान हॉल कोसळपाच्या मार्गार थळाव्या आमदारान आनी पालिकेन केला आडनदर, थळाव्यांचो आरोप. गांजा तस्करी प्रकरणात होणाच्या तरणाट्याक अटक. पिसोले कुमारखंड वाठारांतल्या बारान धाड घालून पुलिशेन जप्त केले 1.5 किल गांजा. वाळपय पुलिशेची कारवाय. रायबंदर चोडण मार्गार 14 जुलयासावन धांवतल्यो 2 रोरो फेरीबोटी. फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी एकाच वेळार 100 प्रवासी व्हरपाक सक्षम. अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायची म्हायती. एअर इंडिया विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडिल्ल्यानूच जालो अपघात. एअरक्राफ्ट एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन जारी केलो 15 पानांचो अहवाल. गोंयांत फोन चोरयेक गेले वा चुकून शेणले जाल्यार परतो मेळपाची गॅरंटी फकत 4%. फाटल्या 5 वर्सांक 36,575 मोबायल फोन गेल्या चोरयेक सांपडले फकत 1,450. आतां खबरो विस्तारान. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक मारप योग्य न्हय. मारचे परस तांकां समजून सांगात. विद्यार्थ्यांक मारपाच्यो शिक्षकां आड कागाळी येतात तेन्ना आपल्याक वायट दिसता म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता. शेनवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंयांतल्या सगळ्या शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकां बरोबर व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. शेनवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंयांतल्या सगळ्या शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकां वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. ह्या वेळार मराठी शाळा बंद पडपाचे खापर मुख्यमंत्र्यान पालकांचेरूच फोडले. तशेंच बालरथ फकत 3 किलोमिटरा मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक हाडपा खातीर आसात. अनुदानीत शैक्षणिक संस्थांनी ह्या नेमांचे उल्लंघन करचे न्हय. ज्या शाळांक आनीक बालरथ जाय तांकां त्यो बेगीनूच दितले म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. तुम्ही पळयलां आसतलें की आमी बरीचशा स्कुलांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टायम टू टायम आमी रिनोवेट करीत आसा. खूब जाण म्हणटा की स्कुलांतले भुरगे म्हणजे आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद केली. आमी बंद करूंक ना. हांव परत एकदां सांगता, इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांतल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या. सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना. म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्या मारला म्हणून. कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्याक आमी मोगान, लाडान किंवा भुरग्याक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोव येता. अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेन्स येता तेन्ना एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाकाय दुखता त्या ती शिकोवपाच्यो मॅथड्स. कारण आमी मुल्यवर्धनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शिकोवपाच्यो मॅथड्स ज्यो शिकल्या त्यो शिकोवपाच्यो मॅथड्स आमी ताका शिकोवपाक जाय. हो विशय जो उरला तो स्कूल बस हो विशय पण एक लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्या स्कूल मॅनेजमेंटांनी. स्कूल बस ही विदीन 3 किलोमिटर चलोवपा खातीर आसा. ते 15 किलोमिटर आनी 20 किलोमिटरच्यान भुरगीं हाडपा खातीर न्ही. त्या खातीर तेंच्यांनी 3 किलोमिटरच्या हायस्कुलांतल्याच भुरग्यांक तांच्यांनी आपल्याक हाडची. आमी तेजी पुराय गॅरंटी आमी दीत आसा. आमी स्कीम फॉर्मुलेट करतले आनी जाता तितके बेगीन जेंकां पयलीं बालरथ दिल्ले आसा तांकांय बालरथ दितले. आयज आमी पळयता की एड्रेस करता आसतना म्हाका स्पेशल स्कुलाच्या भुरग्यांक बी हाजेर काही प्रमाणात जॉयन आसा. स्पेशल स्कुलांच्या भुरग्यां खातीरूय बी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्किम्स ह्यो गव्हर्मेंटाच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान आसा. आमी एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स हांच्या वतीन स्पेशली जे कावन्सिलर्स म्हणजे शांतीलाल मुत्ता हांच्या व्यतिरिक्त आमचे जे कावन्सिलर्स आसा ते भुरग्यांच्या बरोबर काम करता. विद्यार्थ्यांनी दर दिसा योगा करपाक सुरवात केल्यार तांचो शारिरीक आनी मानसीक भलायकेचेर सकारात्मक परिणाम जातलो. तशेंच तांची एकाग्रताय सुदारतली. देखून सकाळी प्रार्थनेच्या वेळार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यां खातीर नेमान योग सत्रां दवरची अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान शिक्षकांक केलें. तशेंच कांय मुळाव्या शाळांनी 1 वा 2 शिक्षक आसात. शिक्षकांची भरती सुरू केल्या उपरांत दर एका शाळेंत उणेच उणे 4 शिक्षक दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. योगा सारकिलो महत्वाचो टॉपीक जेका हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ग्लोब लेवलाचेर पावयले
तोच जर प्राणायाम आनी योगा आमी भुरग्यांक जर शिकयले आनी डेली करपाक लायलो जाल्यार तांच्या फिजिकल हेल्थात फरक पडटलोच पडटलो, बट डेफिनेटली मेंटल हेल्थात सुद्दां फरक पडटलो. तांचें कॉन्सन्ट्रेशन आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात वाडूंक शकता. म्हणून म्हाजी तर रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या टिचर्सांनी योग जो आसा हो योगा तांकां रेगुलर प्रॅक्टीस करून घेवची. आमच्या ड्युरींग द एसेंब्ली पिरियड 15 मिनटां जर आमी योग आनी प्राणायाम जरी तांकां घेवपाक लागले जाल्यार पुराय दिसाच्या तांच्या शिक्षणाचेर खूब मोठो आनी बरो फरक पडपाक शकता. गोंयांतल्या स्कुलांतलो बदल तुमी सगळ्यांनी पळयला, वीच इज द गोवा ट्रान्सफॉर्मल जर्नी इन द स्कूल एड्युकेशन. तशें जर पळयत जाल्यार पयलींची स्कुलां आनी आतांची स्कुलां तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तुमकां फरक दिसता. मॅक्झिमम स्कुलांनी आमी मॉडर्न क्लासरूम एक तरी कमीत कमी दिवपाक यशस्वी जाल्या. ज्या स्कुलांनी प्रायमरी ना थंयसर आमकां आमी इन फ्युचर दितले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गुळे वखदां बाळगिल्ल्या प्रकरणात सत्तरीच्या पिसुल्ले कुमारखंड वाठारांतल्या ड्रग पेडलराक अटक केल्या. हे कारवायेन दुबाविताची गाडी तशेंच सुमार 1.5 किल गांजा जप्त केलो. हो दुबावीत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या धंद्यांत आशिल्ल्याचें कळटा. हाचे आदीं लेगीत पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतिल्ल्याची म्हायती मेळटा. गोंयांत सध्या घुळे वखदांची तस्करी जावपाची प्रकरणां बरीच वाडल्यात. गोंयच्या शारी वाठारांतूच घुळे वखदाची तस्करी जाता अशें आमकां दिसतालें, पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत तरणाटे ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्यात. सत्तरी सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ड्रग्साची तस्करी सुरू आशिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. सत्तरीच्या पिसुल्ले कुंभारखंड वाठारांतल्यान एका ड्रग्स पेडलराक वाळपय पुलिसांनी अटक केली. अभय गांवकार अशें ह्या अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. ताचे कडल्यान 1.5 किल गांजो जप्त केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अभय गांवकर हो तरणाटो फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या धंद्यात आसा. कुमारखंड वाठारांत अभयान सोऱ्याचें दुकान घातिल्लें. ह्याच सोऱ्याच्या दुकानांतल्यान तो ड्रग्साची तस्करी करतालो. पुलिसांक हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ताका धरलो. हे विशीं अदीक तपास सुरू आसा. तशेंच अभय गांवकाराक ह्या नादी गांजो तस्करी प्रकरणांत अटक करून ताका शिक्षा लेगीत जाल्ली. पोरणे गोंय तशेंच वाळपय पुलिशेंत ताच्या आड गुन्यांव नोंद आसा. राज्यांत सध्या ड्रग्स आणि गांजा सारखे जे अंमली पदार्थ आसा हेजे सरासपणी विक्री आणि ताची तस्करी सुरू आसा. आमी अशें म्हणटा की शहरानच अशे अंमली पदार्थ आसा हेजो सरासपणे वावर जाता. मात सत्तरी सारख्या ग्रामीण भागान आतां ड्रग्स आणि गांजा सारखे जे अंमली पदार्थ आसा हेजे सरासपणे विक्री आणि तेजे तस्करी सुद्दां सुरू आसा. जे शहरांतले भुरगे आसा हे ग्रामीण भागान सध्या ड्रग्स आणि गांजा खातीर हांगासर येवपाक लागलेले आसा. आणि काल शुक्रारा रातचे वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत एका भुरग्याक गांजा सकट अटक केलेली आसा. अभय गांवकर ह्यो 23 वर्सांचो तरुण रावपी वडाकडे होंडा सत्तरी हेका पोलिसांनी 1.5 किलो गांजा सकट अटक केलेली आसा. सध्या तो पोलिसाच्या ताब्यात आसा आणि पोलिसांनी तेजेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना. रायबंदर चोडण मार्गार 14 जुलय सावन 2 रोरो फेरी बोटी धांवतल्यो. फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी एकाच वेळार 100 प्रवासी व्हरपा खातीर ही फेरी बोट सक्षम आसा. चोडणा ते रायबंदर मेरेन पावपाक हे फेरयेक 7 ते 8 मिनटां लागतली म्हूण अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हायती दिली. शेनवारा रोरो फेरयेची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयलो. आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन सोमारच्यान रोरो फेरयेचो शुभारंभ जाता. 14 जुलय सावन चोडणा रायबंदरच्या उदका मार्गाचेर 2 रोरो फेरी बोटी धांवतल्यो. ह्या रोरो फेरयेचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले. ह्या वेळार अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी संचालक हजर आसतले. शेनवारा 2 रोरो फेरयांची मंत्री फळदेसायान पळोवणी केली. एक फेरी बोट फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी 100 प्रवासी व्हरपाक सक्षम आसा. ही फेरी बोट सुरू जाल्या उपरांत चोडणाच्यान रायबंदरा पावपाक फकत 7 ते 8 मिनटां लागतली. आयज हांगा ह्या फेरीन भितर म्हाका दिसता की 4 फेरीचो लोड एका बरोबर वता आनी ताचो ट्रॅवल टायम तुमी पळयलो रायबंदर टू आमचे चोडण हो ट्रॅवल टायम आसा तो 5 ते 7 मिनटांचेर आसतलो. फास्टेस्ट घेतले जर जायत जाल्यार 5 मिनटां, मदीं कितें प्रॉब्लम आयले जाल्यार 7 मिनटां. म्हणजे आमचो वेटिंग पिरियड पसून 1-3 मिनटां त्या एक हाजेर रावले जर जायत. एक फेरी बोट खंयच्याय परिस्थितीन भितर 7 मिनटां भितर थंय पावता, 3 मिनटां भितर लोडिंग जाता, परत 5-7 मिनटां भितर ते सायडीन पावता. म्हणजे दोनाचे जे सिक्वेन्स आसतले ते सिक्वेन्स मॅच जातले. सो म्हज्या हिशोबान 10 ते 12 मिनटाच्या वयर खंयचोच पॅसेंजर हांगा उरचो ना. म्हणजे हो टोटल टायम टू कवर अप ऑल दीस रिवर आनी वेटिंग इज नॉट मोर दॅन 12 मिनिट्स. सो ह्या प्रोजेक्शनान आमी जेन्ना काम करतात तेन्ना लोकांचो काम म्हणजे सकाळ फुडें
जे भुरग्यांक लेट जाता जावं बाकीच्या कोणाक स्कुलाच्या कामाच्या लोकांक हे मेळपाक जाय. सो त्या खातीर आमी बारीकशे एक रेवेन्यू बेज केल्लो, पूण तरी आसतना पॅसेंजराचे अजून पर्यंत आमी कांय हे केलें ना. फक्त जर पॅसेंजर ट्युरिस्ट आसलो जर जायत आयडेंटिफाय जालो जाल्यार तेजें मेकॅनिझम आमी ड्रॉ करतले. आमी आयज सगळे सदांच उठून वचपी पॅसेंजरांनी पास काडलो जर जायत 4 व्हिलराक ताका 600 रुपये पडटले. आनी जर ताणें पास काडलो ना केन्नाय येवपी पॅसेंजर आसा जर जायत गाडी येता जाल्यार ताका प्रत्येक फावटी 30 रुपये भरचे पडटले. आमी ह्यो सगळे रेट्स आसा पळय न्ही त्यो परत एक फावटी रिव्यू करतले. आमी आयज सादारण ते आमकां इनकम जे आसा सादारण 50 लाख 56 लाख 60 लाख अरावंड आमकां इनकम वर्साक आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या रुटांतल्यान ते 60 लॅक्स आसा. आनी आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते 76 crores वीच डज नॉट मॅच एनी वे फॉर फायनान्शियल हाजे खातीर. पूण तरी आसतना आमी म्हणनात की हे सेवा आसा म्हणटकच सरकार ह्या लोकांचे आसा, लोकां खातीर सेवा दिवपाक जाय म्हण आमी हे कार्य करीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अहमदाबाद विमान अपघाताच्या महिन्या उपरांत मुळावो तपास अहवाल सामकार आयला. एअरक्राफ्ट एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन 12 जुलयाक 15 पानांचो अहवाल प्रसिद्ध केला. मुळाव्या तपासा उपरांत विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडिल्ल्यान हो अपघात जालो अशें कळटा. 12 जुनाक अहमदाबादच्यान लंडन वचपी विमान AI-171 उड्डाणा उपरांत कांय वेळातूच एका बिल्डिंगेचेर कोसळिल्लें. हातूंत 241 प्रवासी आनी क्रू मेंबर मेळून 270 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या अपघातांत फकत एकूच प्रवाशी साल्वार जाल्लो. उड्डाणा उपरांत रोखडीच विमानाची दोनूय इंजिनां बंद जालीं. हाताक लागिल्ल्या कॉकपीट रिकॉर्डिंगा प्रमाण इंजिनां बंद जालीं तेन्ना एका पायलटान दुसऱ्याक विचारलें तुवें इंजिन कित्याक बंद केलें काय म्हणून. पूण दुसऱ्या पायलटान ताका जाप दिली आपणें इंजिन बंद केलें ना. तपासांतल्यान कितें भायर सरलें? उड्डाणा उपरांत कांय वेळातूच विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडलीं. इंधन कट ऑफ स्विच एका फाटोफाट एक बंद जाली. ताका लागून इंजिनांक इंधन मेळना जालें. एका पायलटान दुसऱ्याक विचारलें तुवें इंजिन कित्याक बंद केलें. दुसऱ्यान जाप दिली आपणें इंजिन बंद केलें ना. इंजिन परतें सुरू करपाचो यत्न केलो. एक इंजिन कांय प्रमाणात सुरू जालें पूण दुसरें सुरू जालें ना. विमान फकत 32 सेकंद हवेत आशिल्लें. इंधनांत कसलीच समस्या नाशिल्ली. सवणी आदळपाची शक्यताय नाशिल्ली. उड्डाणा खातीर वातावरणूय बरें आशिल्लें. दोनूय पायलट वैजकी दिश्टीन बरे आशिल्ले. पायलटांक कसलीच समस्या नाशिल्ली. एका पायलटाक 8200 वरांच्या उड्डाणाचो अणभव आशिल्लो. दुसऱ्या पायलटाक 1100 वरांच्या उड्डाणाचो अणभव आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयचे फामाद दोतोर फ्रांसिस्को कुलासो हांचे अमेरिकन सोसायटी ऑफ इको कार्डिओग्राफीचे मानद वांगडी म्हूण निवड जाल्या. काळजाच्या अल्ट्रासाउंड क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ले खातीर तांची ही निवड जाल्या. अमेरिके भायल्या दोतोरांक हो भोवमान मेळटा. आजची 6 सप्टेंबर 2025 ह्या दिसा अधिकृत घोशणा जातली. Yes, I have been honored, and it is a very, very rare honor. Only 3 people in the world get this honor, and for me, it is like a vindication or a just helping me to study more, to say not to say no in echocardiography, but that the road ahead is long, and I ultimately can do more and can achieve more also. But that this is a very, very rare honor. Nobody else must have got in this side of the earth, but I have been honored. And this is something that makes me so very happy for all I have done through the years, studying echo, developing echo, buying new machines, seeing the new applications, providing the patients with the reports which are helping them enormously to acquire good treatment, and also to have a sort of
liaison to me as a doctor, who has done something and has gone out of his way to help the patients. गोंयांत तुमचो फोन चोरयेक गेलो वा चुकून शेणलो जाल्यार तो तुमकां परतो मेळत हाची गॅरंटी सामकी उणी. तुमी पुलिशेन कागाळ करून सुशेगाद आसात आनी पुलीस तुमकां फोन सोदून दितले म्हूण रावल्यात जाल्यारूय तुमचो फोन परतो मेळटलो हाची गॅरंटी फकत 4%. हे आमी सांगिनात. फाटल्या 5 वर्सांतल्या फोन चोरयांची आंकडेवारी पळयली आनी फोन परते मेळपाचें प्रमाण काडलें जाल्यार 100%तले फकत 4%च फोन पुलिशेन सोदून काडून दिल्यात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत मोबायल फोन चोरयेक वचपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. वर्साची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 2020च्यान 2024 मेरेन वट्ट 36,575 मोबायल फोन चोरयेक गेल्यात. तातूंतले फकत 1,450 फोन मेळ्ळ्यात. हेर बाकीच्यांचो पत्तो ना. 2020 ह्या वर्सा गोंयांत 4,500 फोन चोरयेक गेल्ले. तातूंतले फकत 135 सापडले. 2021 ह्या वर्सा 6,028 फोन चोरयेक गेल्ले. तातूंतले फकत 171 सापडले. 2022 ह्या वर्सा 8,295 फोन चोरयेक गेल्ले. हातूंतले 337 सापडले. 2023 ह्या वर्सा 8,995 फोन चोरयेक गेल्ले. तातूंतले 447 मेळ्ळे. जाल्यार 2024 8,757 फोन फारायल्ले आनी हातूंतले फकत 360 सापडले. हेर बाकीच्या फोनांचो पत्तोच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. कोलवा दर्यादेगेर नुस्तेकारांक व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागलां. ह्या हंगामांतले हे पयले रापण आशिल्ल्याचे कोलवाचे नुस्तेकार सांगतात. मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोस उक्तायल्या. आज पहिले पाडी फर्स्ट टाइम रामण धरली. रामणी नुस्त्या आज नंबर बळा. आज पहिले पाडी 10 रुपये जायते नुस्त्या पडला. कसले नुस्तें पडला आता तुका? डॉलर, होची. आज कशे येतले तुमगे सिसांनी 10 रुपयान भर जाल्या पुरा सगळ्यांनी फिशींग. हांव एक आनी 2 बोटकारां रापणकार मागकार सगळ्या 10 रुपये रापणकारांची सगळ्या भर जाल्या पुरा. आमगे पहिले पाडी रापण दातोड धारबांदोडा एका अनवळख्या गाडयेच्या धपक्यान 2 म्हशींक मरण आयलें. उपरांत त्याच रस्त्यावेल्यान कर्नाटक सावन म्हापशा वचपी कार थंय पावली. रस्त्यार मेल्ले म्हशीक धपको चुकोवपाच्या नादान कार थेट घाळीन कोसळ्ळी. पळयात. दातोड धारबांदोडा हांगसरल्या नॅशनल हायवेचेर आज सकाळी 3 सुमार एक कर्नाटकासून म्हापसा वचपी कार दरीत कोसळिल्ली आसा. अंदाजे एक 10 मिटर रस्त्याच्या सायडीन वचून ती दरीत कोसळिल्ली आहा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे एक अननोन गाडयेन 2 म्हशीक धक्को दिल्लो आनी त्यो दोनूय म्हशी रस्त्यार पडून आशिल्ल्यो. त्याच वेळार कर्नाटकाच्यान जी गोंयान कार येताली ती अचानक 2 म्हशी रस्त्यार पडलेले पळोवन तेणें जो ब्रेक मारलो त्या ब्रेकाचेर कार घसरली आनी दरीत वचून कोसळ्ळी. ह्या एक्सिडेंटाक ड्रायव्हर आसा तो सद्याक बरो आसा आनी ताका कांयच जालें ना. फोंडा पुलिसांनी म्हायती मेळ्ळे नंतर रोखडेच वचून थंय ड्रायव्हराक व्हरोन आउटपोस्टार दवरलो. सद्याक फोंडा पुलिसांनी एक्सिडेंटाचो पंचनामा केल्लो आसा. गेल्या कांय दिसां पासून नॅशनल हायवेचेर हे गोरवांक लागून एक्सिडेंट जायत आसा. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील त्यागी. भाजपान गोंय विकपाक काडला. गोंयांत जंगल राज चालू आसा असो आरोप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केला. मायनिंग आनी हेर समस्याचेर आवाज काडटले, जनतेक न्याय मेळोवन दिवपाक वावुरतले अशें आश्वासन काँग्रेसीन दिवचलच्या लोकांक दिलां. संविधान बचाव अभियाना खाला काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा दिवचलकारांची गाराणी आयकून घेतली. ह्या कार्यावळीक विरोधी पक्ष फुडारी योरी आलेमांव, खासदार विर्यादो फर्नांडीस हांचे सयत काँग्रेसीचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. ओडीएफ 3 लाखाचे रीण आसा. गोंयांत
जंगल चलता, टुरिझम पाड घातलेले आसा, मायनिंग पाड घातलेले आसा. गोंयांत आज ज्या पद्दतीन आज गोंयचो मॉडर्न कॅपिटल म्हणून फामाद आसा, रेप कॅपिटल म्हणून फामाद आसा. अरे रेप धाकटे मायनर भुरग्यांक करता, सिनियर सिटीजनाक करता, वयता थिंगा हे चोर क्रिमिनल आज ओपनली भोंवता, सुरी घेवन भोंवता, एसिड घेवन भोंवता. हे चल्लां कितें? पुर्तुगेजा टायमार 1961 आदी गोंयांत एज कंडिशन आसले काय कितें? त्या वेळार आशिल्लें, आतां वायट जालां. आनी कित्याक वायट जालां? हेच तें परिवर्तन त्या बीजेपीन 2012 धाडिल्लें काय कितें? आनीक मुखेलमंत्री जो प्रधानमंत्रीचें स्वप्न आसा 2047 विकसीत भारत करपाक, आनी तो म्हणटा 2037 10 वर्सां फुडें तो म्हाका तरी दिसता 27 देड वरोस म्हळ्यार गोंयकारांनी गोंय उरपाक आज जोडून मागता आमकां लागून ही लढाई करण्याका, आमच्या भुरग्यांक लागून. ही लढाई आमकां न्ही, ही भुरग्यांक लागून, तांच्या भुरग्यांक लागून. गोंयकारपण कोंकणी बिगडी काय करपाक? शीतकडी बिडकडी चेंज जावन कडी चावल खावचें पडटलें. परस साळगांवां रस्त्यार राती जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत दुचाकी चलोवपी जखमी जालो. दुचाकीक धपको मारून कार चलोवप्यान पळ काडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी साळगांवच्यान म्हापश्यां कामाक वतालो तेन्ना वाटेक परराच्यान साळगांवां येवपी कारीन दुचाकीक मुखावेल्यान धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. ह्या अपघाताक दुचाकी चलोवपी जखमी जालो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास म्हापसा पुलीस करतात. कामाक ड्युटीक जॉयनिंग म्हाजी 8 ड्युटी आशिल्ली. सो ड्युटी घेवपाक लागून हांव घरा कडल्यान भायर सरलेलो शेतांक सुमार. ओके, आनी हांव सालिगांव रोडार म्हाजी बायक घेवन हांव जेन्ना येतालो तेन्ना म्हाज्या फुडल्यान जी गाडी येताली ती ओवरटेक करताली. कशी तरी गाडी ती म्हाजी गाडयेक म्हाजी मारून म्हाका उडोवन ती गाडी पळोवतो गाडी काळी कलरची गाडी आसली. ओके, आनी तो रावंक सुद्दां ना, हांव पडला तो पळोवन सुद्दां. कळ्ळें? हांव असो हेल्मेट आसलो म्हणून हांव वाचलो. गाडयेन एकटो आसलो कितें पयला बी ना, गाडी फुडें वचून रावली. सस्पेक्टेड ट्रंक दारू पिवन गाडी चलयतालो अशें दिसता. हय, तसोच दिसता म्हाका, कित्याक ती ओवरटेक इतले भायर केला तेणें. म्हाजी स्पीड आसली ऑलमोस्ट 30-35 आसतली. ओके, बायकीची चडय कांय ना. हांव तो गाडी येता म्हणून स्लो जालो, म्हटल्यार तो स्लो जावंक ना. तेणें गाडी हाडून म्हाजी सारकी मारून गेलो तो म्हाका. आतां इंजरीज कितें इंजरीज म्हाजे हातीक हांगा स्टिचीस पडल्या. ओके, आनी म्हाका हांगा तो म्हाजे जे मेन पार्ट आसा तेतून म्हाका मार मारलेलो आसा. राज्यांत काळजाच्या आताकान लागून मरण येवपाची आंकडेवारी बरीच वाडल्या. काळजाचो आताक घेवपाचें प्रमाण उणें करपा खातीर जिवनशैलीन बदल करपाक जाय. हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. जाल्यार सामकार आयिल्ली आंकडेवारी सामकी चुकीची आसा. काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यांक आनी कसली दुयेंसां आशिल्ली काय कितें हें सोदून काडप गरजेचें आशिल्ल्याचें दोतोर शेखर साळकार सांगता. फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत काळजाच्या आताकाक लागून 44,101 लोकांक मरण आयलां. काळजाच्या आताकाक लागून म्हयन्याक सरासरी 367 जाल्यार दिसाक 12 जाणांक मरण येता अशें एका अहवालांतल्यान सामकार आयलां. काळजाचो आताक येवपाचें प्रमाण उणें करपा खातीर जिवनशैलीत बदल करपाक जाय म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. जाल्यार काळजाच्या आताकान मरण येवपाचो आंकडो सामको चुकीचो आशिल्ल्याचें दोतोर शेखर साळकर सांगता. काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यांक आनी कसले दुयेंस आशिल्ले काय ते तपासपाक जाय. फक्त काळजाच्या आताकान इतलो मोठो प्रमाणात लोक मरपाक शकना म्हणून दोतोर साळकर सांगता. हार्ट अटॅक्स ना, हार्ट अटॅकच्या लायफस्टायलाचेर आमी प्रिवेंटीव हेचेर आमी लक्ष आमचें आहात आनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां ओरिएंटेशन लोकांक करपाक जाय. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मेगा कॅम्पच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावले. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता, पूण लोकांक तशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आहा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोश्ट आहा. हें आमी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. First of all, I am
doubtful that that data is correct. So that data has to be properly studied जावचो पडटलो. कळ्ळें न्ही. नंतर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, तातूंत स्टुडंट्स आसतात, हे आसतात, MCH आसतात, फुडें आसतात, कोण DM आहा. जाल्यार तांकां भुरग्यांक सांगून एक लास्ट 2 वर्सांचेर जर आमी 2-3 वर्सांचेर सगळ्यो कार्डियाक डेथ तुमी जे म्हणटात की 3000 4000 कितें जाली ती सारकी स्टडी करून तांची वर्बल ऑटोप्सी करची पडटली ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट्स. सर्टिफिकेट दिता न्ही. गोवा बोस्ट ऑफ व्हेरी हाय, म्हणजे ऑलमोस्ट 100% आमचे डेथ सर्टिफिकेट आसता सगळ्या लोकांचे. कळ्ळें. बाकीचे कडेन स्टेटी कडेन नॉट इवन 50% इज देर. कळ्ळें. आमचे ऑलमोस्ट एवरी डेथ इज रिकॉर्डेड अँड प्रॉपरली सर्टिफायड बाय डॉक्टर. आता ते सर्टिफिकेशन बरोबर जालां काय ना हे पयलीं स्टडी करपाची गरज. कित्याक एवरी पेशंट डायज ऑफ कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट. कित्याक ते कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट जाल्या शिवाय तो बोलूच शकना. पण सपोज तुवें तितकेंच घालें आनी ताजे इम्पॉर्टंट कॉज तो घालूंक ना, लायक कॅन्सर आहा ताका, किंवा ताका लिवर सेल फेलियर आहा, ताका HIV आसा, ताका आनी कितें दुयेंस आसा, तें जर तुवें घालूंक ना जाल्यार एवरीबडी वील फील दॅट पेशंट इज डायड ऑफ हार्ट अटॅक. सो पयलीं सारको डेटा जाय, ताका स्टडी करची पडटली. ते भुरग्यांनी बसून ताका वर्बल ऑटोप्सी करची पडटा. वर्बल ऑटोप्सी म्हणजे सपोज आतां एक शेखर साळकार डेड म्हणून तुमकां एक सर्टिफिकेट मेळ्ळें जाल्यार तुमी शेखर साळकाराच्या घरा कडेन वचूंक जाय. ताजे फॅमिलीक विचारून ताजे पेपर आसा जाल्यार ते पेपर स्टडी करपाक जाय. तो खरोच हार्ट अटॅक घेवन मेल्लो काय ताका आनी कितें दुयेंस आशिल्लें. सपोज त्या हॉस्पिटलान तो खंय तरी गेल्लो मागीर त्या हॉस्पिटलान वचून तुमी फायंड आउट करूंक जाय. सो हे फायंड आउट करून यू हॅव टू फायंड आउट दॅट एटलीस्ट 90% ऑफ द सर्टिफिकेशन इज करेक्ट. देन आय कॅन अंडरस्टँड दीस डेटा इज करेक्ट आहा तो. गोमंतक TV खातीर पणजीच्यान वर्षा आश्वेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.